आयज मायनिंग डिपेंडंट आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या सिनियर मिनिस्टराक घेरा घातलो. आयज गोयचे 3 खासदार बीजेपी सरकारान बीजेपीचे आहा, जेंचो डायरेक्ट संपर्क प्रायम मिनिस्टरा कडेन आसा. भितर आमचे सिनियर मोस्ट बीजेपी पार्टीचे म्हणा 4 वेळा खासदार जाल्ले, 1 वेळा आमदार जाल्ले श्रीपाद भाऊ, आणि हे सगळ्यांत सिनियर युनियन मिनिस्टर आसले. आणि श्रीपाद भाऊक उत्तर गोयचे आणि गोयचे लोक बरो मनीस म्हणून वळखतात, बरोच मनीस. आयज परिस्थिती कितें की ज्या आमच्या गोयच्या बहुजन समाजान जो बहुजन समाजाचो नेतो म्हणून मानतात आणि आयज मायनिंग डिपेंडंट 99% म्हणा जावं 95% बहुजन समाज इफेक्ट आहा. बहुजन समाजाचे लोक आज उपासमारान फुडें सरतात. आणि ह्या परिस्थितीत गेल्या लोकसभा 2012 ह्या आमच्या बहुजन समाजान जावं आमच्या नॉर्थ गोयच्यान 1 लाख मार्जिनान निवडून आयलो. गोंयान 1 लाख मार्जिनान निवडून यो ही सादी गोष्ट न्ही. तरी सुद्धा इतक्या मोठ्या मार्जिनान निवडून येवन सुद्धा ह्या लोकांची ही सतावणूक जावं हे मायनी बद्दल जे त्रास कित्याक सहन करूंक लायता हे कळना. गोंयच्या मंत्रिमंडळान सुद्धा एलायन्स पार्टनर जे आहा गोवा फॉरवर्ड आणि MG पार्टी हेंका सुद्धा खंय तरी श्रीपाद भाऊक सायटीक दवरून ते आपापल्या मनशा तर्फे PMचे अपॉइंटमेंट घेवंक सोदता. फॉर एग्जाम्पल गोवा फॉरवर्ड सुरेश प्रभू कडसून घेवंक सोदता, तो आपल्या मनशा कडसून वचूंक सोदता. MG पार्टी गडकरीजी कडसून वचूंक सोदता. म्हाका दिसता की ह्या एलायन्स पार्टनराक अशें दिसता की श्रीपाद भाऊ जो आमचो गोंयचो मिनिस्टर आहा हो निश्कार्य कसो दिसता. सांगपाचें म्हणजे जेन्ना तांकां दिसता की तेंच्या मार्फत तो वचोंक शकना, जेन्ना तेजे कडसून तें जावंक शकना, म्हणून हे सिनियर लिडर ढवळीकर सिनियर मिनिस्टर पार्लमेंटान तरी गडकरी श्रीपाद भाऊच्या पेक्षा सकयल आहा. पण आयज श्रीपाद भाऊ सिनियर आसून सुद्धा तें कांयच जायना. उलट पक्षी कितें आहा की जेन्ना गोंयचे लोक जंतर मंतर धरणांक बसले आणि गोवा आमच्या दिल्ली सरकारांचो युनियन मिनिस्टर त्यांच्या बरोबरूच ते हेका बसता, धरणांक बसता. आणि हे गेले 3 महिने गोंयच्या खातीर, गोंयचे जनते खातीर ज्या गोंयच्या लोकांक दोन्ही खासदारांक निवडून तिसरोय तेंचोच खासदार लाखांनी हजारांनी वोटींग दिवन म्हाका दिसता रमाकांत भाई जेन्ना जाल्लो तेन्ना 10,000 मतांनी येयल्ले, खाली 10,000. आयज श्रीपाद भाऊ 1 लाखान निवडून दिला. हेच परत फेड लोकांक दिता काय कितें? जास्ती मतांनी दिले, सीट निवडून दिला, 4 फावटी तुका खासदार केले, हेजीच परत फेड आमचो श्रीपाद भाऊ हे गोंयचे जनतेक आनी बहुजन समाजाक न्याय दिता काय कितें? हो मोठो प्रश्न गोंयच्या हेचेर.